बट स्पीकर सर आमी एक इमेज जर बरी दवरतले म्हणल्यार अशें सामकें रॅम्पंट आतां म्हाका एक आमदारान म्हणलें शाये काय म्हण कोणें ताकाच विचारलें अशें जेन्ना सारकें रस्त्यार पडपाक लागता तेन्ना नांव पेड्यार जाता स्पीकर सर हांव जें उलयतां योगायोगान आज पणजे म्युनिसिपालिटीची CCPची इलेक्शनां आहा पणजेन सगळ्यान फामाद रस्तो म्हणटा तो 18th जून रोड म्हणल्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो योगायोगान 18 जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा उत्तर दिलां म्हाका 18 स्पाज आहा आतां हे स्पा कित्याक येता ह्या रस्त्यार प्रश्न आहा तो स्पीकर सर हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय त्या स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता म्हाका तुका तें कळचें ना कित्याक आमी थंय वचचे ना आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना पुणून जो ट्युरिस्ट येता जो म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता आनी एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा सो नाव इट इज कॉल्ड कितें इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट ना 18 स्पा स्ट्रीट न्ही आतां ते 18 जून गेलो थंयच आतां इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट स्पीकर सर म्हणल्यार लोह्यान जी क्रांती सुरवात केल्ली ती हाडून आमी स्पाचेर न्हिदयली हें जावपाक जायना आनी हे सरकाराच्या टायमान टेन्युअरान जालां म्हणल्यार कितें रेग्युलेशनान तुमी फेल जातात तुमी अशें रॅम्पंट करूंक दितात हे रॅम्पंट करूंक दिवचें न्ही स्पीकर सर